संसुम्या मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवें वतुल्या सगळ्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजार पापोय मोगाळ तूं आमचो जावूं राखताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखांत दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळ्या संतोशान सोन्या मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवें वतुल्या सगळ्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजार बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिणेन कश्ट पिडाशिडा सोलवणी आनी विरोध पावन येवचें साहस पूण ह्यो सो समस्या आमचे जिणेंत भोगतना आमी समाधानान जिवंक सुकोवन पडटा त्या बदला शीण उसरता आनी देवाक पुरता हेंच दावीद रायाच्या जिवनान घडलें पूण तो देवा विरोध शीण उसरूंक ना आनी देवाक पुरपूरूंक ना बगा ह्या सर कश्टांत बरेपण घडतलें म्हूण तो पातयेलो. आज पयस सभा सान डॉन बॉस्कोचे फेस्त संभ्रमता. डॉन बॉस्को क्रिस्तांव जावन जिवचें म्हळ्यार केवळ एका घडयेची मिनात वा वावर न्हय बगा हेर एका संगतींनी आनी हेर एका कामांनी देवाक सोदचें. मोगाच्यानो ह्या पवित्र मिसान भाग घेत आसतना दावीद रायाचें प्रेरण घेवन जिणेन कितले पिडाशिडा वा कश्ट येताना निराशी जायनासता ह्या सर कश्टांत हांव बरेपण घडतलें म्हूण पातयेवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळा मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिनी सदांच सांगता मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं सर माय मोगाची आनी संतोशाची झर भाग्यवंत जुवांव बॉस्कोक भुरग्यांचो आनी तरणाट्यांचो बापोय आनी मोगाळ शिकोणदार जावन तुवें विंचलोय. ताजें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. त्याच परी आमचीं काळजां भुरग्यांच्या आनी तरणाट्यांच्या मोगान पेटोवन तांकां तुजेशी परतून हाडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समवेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप.
एका दुतान दाविदाशी येवन ताका सांगलें, इस्रायेलीतांनी अबसोलोमाचो पक्ष घेतल्या. तेन्ना दाविदान आपणा सोबत जेरुजालेमांत आसलेल्या सहसेवकांक म्हळें, उठा, आमी पळून धावया. नातर आमचे मदलो कोणूच अबसोलोमाच्या हातांतलो सुकोवंक घेवंक शकचो ना. तुर्थान भायर सरा, नातर तो अवचित आमच्या आंगार पडटलो, आमचे ख्यास्त हाडटलो आनी शहराच्या निवासांचो तलवारीन नाश करतलो. दावीद रडत जैतनाच्या दोंगरार चडलो. ताणें आपले माथें दांपुल्लें आनी रित्या पांयांनी तो चलतालो. ताचे सवे आसलेल्या सगळ्यांनी आपली माती दांपली आनी ते रडत गेले. दावीद राय भवरिमा पावलो तेन्ना सावलाच्या घराण्याच्या वंशाचो एक मनीस भायर आयलो. तो गेराचो पूत आनी ताचें नांव शिमेय. तो शिराप घालीत भायर आयलो. ताणें दाविदाचेर आनी दावीद रायाच्या सहसेवकांचे फातर उडयले. सगळो लोक आनी सैनीक दाविदाच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसले. शिमेन शिराप घालून म्हळें, खुनीगारा, दुश्टाप, पयस पयस. सावलाच्या जाग्यार तूं राय जालोय, पूण तुवें सावलाच्या घराण्यांत वारयल्या रक्ताचो अपराध सर्वेस्परान तुज्या माथ्यार बेसासो केला. आनी सर्वेस्परान राज तुज्या पुता अबसोलोमाच्या हातांत घाला. आतां विघ्नान तूं संपाडलाय, कित्याक तूं एक खुनीकार. तेन्ना जेरुयाच्या पुता अबिशायन रायाक म्हळें, हो मेल्लो पेटो राया म्हज्या धनयाचे कित्याक श्राप घालता? दया करून म्हाका वसूंक दी आनी हांव ताची तकली कापून उडयतां. पूण रायान जाप दिली, जेरुयाच्या पुतानो, म्हजें तुमकां कित्याक पडोवंक वचूंक जाय? तो शिराप घालूं. सर्वेस्परान ताका अशें सांगलां जावेत, दाविदाचे शिराप घाल, तर ताणें अशें कित्याक केलें म्हूण विचारूंक कोणाक हक्क आसा? त्या भायर दाविदान अभिषायक आनी ताच्या सहसेवकांक म्हळें, पळया, म्हाका जल्मलो म्हजोच पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार कितलें चड बेजमी वंशाच्या हाने करूं नये. ताका ताचे इतल्याक सोडा आनी तो शिराप घालूं, कित्याक सर्वेस्परानच ताका तें सांगलां. एखाद्या वेळार सर्वेस्पर म्हजे दळदिराचे नदर घालीत आनी आज म्हजेर घाल्ल्या शिरापा बदलाक बरेपण लाभय. दावीद आपल्या मनशा सुवे रस्त्यार फुडें सरलो. देवाचे उतर हे, देवाचे वडोवकार. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. सर्वेस्परा, हा कितले चड म्हजे दुस्मान जाल्यार म्हजे विरोध उपरांतले चडत आसात. हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयना. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. तरी पूण सर्वेस्परा, तूंच म्हजे बाचावाचें ढाल. तूंच म्हजी होडवेक आनी म्हजो मान उखलून धरपी. होय, सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार थावन तो म्हाका जाप दिता. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. हांव आड पडटां, सुस्त न्हिदतां आनी उठतां, कित्याक म्हाका सांबाळटा तो सोमीस. म्हजे भोंवती वेडो घाल आसलेल्या हजारां दुस्मानांक सयत हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. Hallelujah, 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 व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परचेची भेट करूंक आयला. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the treasure. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसमिया. जेजू आणि ताचे शिस सरोवराच्या पेल्या तडीक उतरून गेरासनाच्या गावाक पावले. जेजू माचव्यांतलो देवलो. तेन्ना देवसार लागुल्लो एक मनीस समाधींतलो भायर सरलो आनी ताजे मुखार उबो जालो. तो समाधींतच जियेतालो. सांकळींनी सयत ताका बांदून घालूंक कोणाची जायनातलें. सबार फावटी खोड्यांनी आनी सांकळींनी ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे फूट केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाच्यानच जायनातलें. त्राण पावनातलें. दीस रात कळनासतना समाधींनी आनी दोंगरांनी बोब मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतालो. पयस धांवन येवच्या जेजूक पळयतास तो धांवन येवन जेजूच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणालो, म्हज्या खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू? परमोन्नत देवाच्या पुता, म्हाका तूं दग दिनाका. देवाच्या नांवी तुजे लागीं हांव परता. कित्याक भायर सर ह्या मनशांतावन ये अशुद्ध आत्म्या अशें म्हणून जेजून ताका फरमायल्लें. जेजून ताच्या लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव एक सैन, कित्याक आमी जायते आसा. त्या गांवांत थावन ताका धांवडां न्हय म्हणून जेजू लागीं तो मस्तू परतूंक लागलो. थंयसर लागसार दुकरांचो एक व्हड हिंड दोंगरा कडशार सोरोन आसलो. देवसा ताजे लागीं अशें परते लागले, आमकां त्या दुकरांत थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवां ते देवसार त्या मनशांतावन भायर सरले आनी दुकरां भितर प्रवेश जाले. चड उणें 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले पळोवन धांवले आनी शारांत आनी नाडांत वचून तांणी खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू लागीं आयले. देवसाराचें सैन लागलो मनीस आतां न्हेसून बी सारक्या मोतीर आसून थंयसर बसून आसलेलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयल्यांनी देवसार लागल्या घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था पळोवन हेरांक सांगली. देखून जेजून ताजो गांव सोडून वच जाय म्हूण त्या लोकांक उपकार मागलो. जेजू माचव्यार सरतना देवसार लागलो मनीस जेजू सांगात येता म्हूण परते लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादरा थंय घरा वच आनी सरेस्परान आपल्या व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पसत केल्लें सगळें देखापुलींत म्हणजे 10 शारांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले सुमेस्त विस्मीत जाले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो Luke 6:19 Virtus exibatur de evo et sanabatur omnes. ताजे थावन एक विचित्र पावर भायर सरतालो आनी सगळ्यांक गूण करतालो. जेजू विशांत बायबलांतली उतरां. गंगा न्हंयच्या तडीर ताका पुरलो. माथेपणा पुरलो.
7 दिसा उपरांत ताका भायर काडटना तो जिवंत सुटसुडीत मातये पोंदाक 7 दीस कसो जीव उरलो योगीक पावर म्हणटात. इस्रायलांत युरी गॅलर म्हणलो आसा आनी कितें आसा तो व्हडले स्टिलाचे स्पून अशें हातान धरता ताजेर दिश्ट कसयता सेकुंडांनी ते स्पून बेंड जाता. टेलेपॅथीक पावर. बर्न रोंडा पावर म्हणल्यार बुकांत एक धाकट्या भुरग्याची स्टोरी सांगता. न्यूयॉर्कांत गेट्टो म्हणजे कठीण दुर्बळो धारावीच्या पास्ट ती एक सुवात. जेवंकी समा ना त्या भुरग्याक. ताजी आवय भीक मागता पूण हो भुरगो प्रायमरी तावन इस्काला येतना अशें 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 करता. खाले गुंडायता रे BMW काराचें व्हील. भुरगे ताका हांसतात. जेवंक ना न्हेसूंक वस्तूर ना. क्लासींत टिचर बोर्डार बरयतना तो अशें करता. टिचर पळयतना खाले गुंडायता रे BMW कार. आउट ऑफ द क्लास तें कॉर्डियरारी तें गुंडायता. आज ह्या भुरगो व्हड जाला 5 BMW कारां ताका आसात. हाका म्हणटात मायंड पावर. मात्रिया तुमी आयकलां युट्यूबार 8 आमची परिस्थिती आसा मोतीची. तातूंत एक मात्र कॉन्शियस मायंड 7% अनकॉन्शियस मायंड आनी तातूंत आसा तुजो मायंड पावर या 0 पावर. मोगाच्या भयणी भावानो थंब आनी जी येताले वाचून बरोवंक तांकां येना आनी आज ती संवसार हालयतात आनी धरयतात. पेट्रोल पावर. जायते थोडे पावर आसात. आज आमी सांत जुआंव बॉस्कोचे फेस्त समारंभांत हजारांच्या हजार भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक तांणी जेजूशी पायले. कोलो पावर स्मायलींग पावर. आयच्या पयल्या वचपांत वचया. पयल्या वचपान आमकां दिसतात 3 कठीण पावर. शिरापाचो पावर, फारीकपणाचो पावर आनी बोळेंपण बोरवोसो आनी बोक्सायनाचो पावर. शिमय त्या दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक फातर मारता, थिंपी उडयता, दुश्ट्या शिराप पडलेल्या अशें गाळी दिता. शिरापाचो गाळीचो पावर. अभिशाय दाविदाचो अंगरक्षक तो मेल्लो पेटो कितें भोगोलता. हांव ताका तकली कातरता, परमिशन दी म्हणटा. फारीकपणाचो पावर. दावीद म्हणटा ना म्हाका दलदिऱ्याक हें फावो. सरेस्पर मुजेर नदर घालतलो आनी म्हाका दयाळपणान पळयतलो. बोक्सायनाचो पावर. वांजेलाक आमी गेल्यार आतां कितें पळयता 2 पावर. देवल पावर, जिजस पावर. ताका खोड्यांनी आनी सांकळींनी बांदुल्लो तुटयतालो, कुडके कुडके करतालो, सिमिस्त्रेन जियेतालो आनी फातर काणयोन आपणाक पापसितालो. देवल पावर. सूक्ष्म रितीन आमचे तें एके फावटी असलो डेवल पावर आसता. पाड सवय, एडिक्शन आमी तातूंत भायर येवंक पळयता पूण आमकांत पापसून सांकळींनी बांदून दवरता. बट चेअर अप, देर इज होप. जेजू म्हणटा हे अशुद्ध आत्म्या ताजेतान भायर वच. जेजूचो पावर बोळेपणाचो, बोक्सायनाचो. नेवर गिव अप ऑन जीजस. इफ आय एम लिफ्टेड अप फ्रॉम दी अर्थ आय विल ड्रॉ एवरीवन टू माय सेल्फ. खुर्साचो पावर. हांव जमिनींतान म्हाका उंच उबारलें जाल्यार सगळ्यांक म्हाका पळयतल्यांक हांव उंच उबारतलो. लर्न फ्रॉम मी, आय एम मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट. शीक मुजे तावन हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. जेजूचो पावर तुजे थंय मुजे थंय. आमेन.
भेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे. तुझ्या बहिणी भावानो, हे आमचे मिसाचे बलिदान सर पदवेधरा मोगाळा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सगळे स्पोर्देव मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुझ्या परजेचो हो यज्ञ मानून घे. सांज जुवांव बॉस्को ह्या भक्ताच्या परबे दिसा तुझ्या महिमेक आमी ते भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयतशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो. हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. सावन जुवांव बॉस्को ह्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक पवित्र सभेक तूं आपयताय. ताजें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकून आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताज्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां आंज बुडव्या सांगाती तुजें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उपसर्गीत तुका जयचे, सर्वेस्पराचे नांव येता तुका जय. उपसर्गीत तुका जयचे. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन पोळ आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अद्रैता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगां चवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची कागूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेश तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिजो पती भगवान जुवांव बसको सगळ्या धर्मदूतां आनी भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें पावरफूल मागणे आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजूक आमी अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पथकांतली सुटय आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजू पद आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसाबेच्या भावर्तेचे दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू पावरफूल जेजू सगळे आमचें भोगसिता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयता आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवं म्हाका फावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Tuz moja karzan somnia sedas kerbida Jivita so undo tu segitau Deu lolo Somsla sastring jivdiuncha papanto dar lolo Tuce lagi etato chiedis bucheu sovona Tu ca hasat mantato chiedis taneu sona Tus moso răstan somnia Tus moso ada Moja karzan somnia sedas kerbida
तांतुया. बो मोगाळ बापा, सांजुआ बसको तुझ्या सांताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळें. थंयच सर्गार रूप रूप बगूंक आमकां मेळ्ळा. शंकर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. स्मायलिंग पावरान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संदेश तुजो प्रसारू कृपानी म्हाका. शांती दिन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपानी म्हाका. दोन दिव्यांचेर केदी पातये नासता. तुजे सोंग्या आमी पातयेता. सोडोवणी कितेंच लेकी नासता. दैवीक उतर तुजे गाजयता. शांती दिन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू कृपानी म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोहवे अमवार मोर्या आशिर्वादी आमकां. पदोग्याची कृपे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.